विषय तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचे उपकार दिसभराच्यो म्हत्वाच्यो खबरो घेवन हांव दिप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। कुडचडे बँक ऑफ इंडिया फ्रॉड प्रकरण अटकेत आशिल्ली स्टाफ तन्वी वस्त लोकांचे पैसे लुटून बिल्डरांक दिताली व्याजान। कांय बिल्डरांचे आंगलट येवपाची शक्यताय। तन्वी आनी मॅनेजर आसात पोलीस बंदखणीत। कॅश फॉर जॉब प्रकरणातली दीपश्री सावंताक पणजे पोलिसांनी केली अटक। लेखा खात्यात नोकरी दिता म्हणून घाल्ली 11 लाखांची तोपी। दीपश्रीक 3 दिसांची पोलीस बंदखण। नेत्रावळी अभयारण्यात राबितो करपी 3 जाणांकडल्यान आर्मां आनी जित्यो कारतुसी केल्यो जप्त। रान अधिकाऱ्यांच्या धाडीत मेळ्ळी आर्मां। फुडलो तपास सुरू। सरकारी व खासगी कार्यालयांनी लैंगिक छळ जावचो न्हय म्हणून समिती स्थापन करप गरजेचें। रोखडेच हे विशींचे करतले परिपत्रक जारी। मुख्यमंत्र्यांची माहिती। वेळसाव डबल ट्रॅकिंगाचो प्रश्न एका म्हयन्यात करतले सुटावो। संबंधित अधिकाऱ्यां वांगडा बसका घेवन केल्या चर्चा। पर्यावरण मंत्री अलेक्स सिकेर उलयलो। आणि कॅश फॉर जॉब स्कॅम प्रकरणात आम आदमी पक्षान नावेली केलो निषेध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींक जॉब स्कॅमाविशीं धाडला पत्र। आमदार वेंझी वेगसाची माहिती। आता खबरो विस्तारान। बँक ऑफ इंडियाचे कुडचडे शाखेत जाल्ल्या फ्रॉड प्रकरणात आता धक्कादायक माहिती उक्ताडार आयल्या। ह्या फ्रॉडांतली मुखेली दुबावीत आरोपी बँकेची स्टाफ तन्वी वस्त लोकांचे पैसे लुटून बिल्डरांक व्याजान दिताली। आता ह्या प्रकरणात कांय बिल्डरूय रडाराचेर येवपाची शक्यताय आसा। कुडचड्या वयल्या बँक ऑफ इंडियाची स्टाफ तन्वी वस्तान केल्ल्या फ्रॉडात दिसान दीस एक नवी माहिती उक्ताडार येत आसा। या फ्रॉडातली मुखेल मास्टरमाइंड तन्वी वस्त लोकांचे बँकेतले पैसे लुटून ते बिल्डराक व्याजान दिताली। सध्याक तन्वी आड बँकेतले पैसे लुटिल्ल्या प्रकरणाच्यो 17 कागाळी आयल्या। तन्वी आनी तिचो साथीदार बँक मॅनेजर आनंद जाधव दोगांय सध्याक पोलीस बंदखणीत आसा। पैसे काढपा तेन्ना सायन गेले एक बरो मायज 2 बरो मायज हांगा त्या पैशान मागीर काडले पैसे कितल्या वखदान म्हगे गाडी आमी नेले दिसाक आनी हे तुका पैसे सगळे आपण तेंगे घराक गेले अशें म्हणाले। घराक राजकीय पावले आपण चलना मेळगेर ना हो ना तो ना अशें म्हणटा। हांवें सांगलें 15 लाख आहाय तुवें 14 लाख कित्याक हें केलें कोण सांग तुका 14 लाख तेन्ना म्हाका इंट्रस्ट मेळटा बेश्टे सेविंग डॉलर मेळटा म्हणटा फाटी आनी मागीर दुसरे कडेन येना तुका सगळें कोण दिता कित्याक भितर कोण दिता सगळें सांग मागीर टोटल 10 लाख गोंया ह्या दिसांक गाजता म्हणटा कॅश फॉर जॉब आनी खंय तरी हेच क्रायमाचो खंय तरी कुडचड्याक ट्विस्ट येयलो ते म्हणटा सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया काकोडा ब्रांच आनी खंय तरी तन्वी वस्त हेणी खंय तरी लोकांक फ्रॉड केला आनी फ्रॉड करपी मोस्टली टार्गेट आसता सिनियर सिटीजन। एक केले 23 लाख कोणाले 5 लाख कोणाले 20 लाख तशेंच भांगर अशी खंय तरी तेजी अफरादफर जाल्या आनी हेजे बद्दल बँकेक कांयच खबर ना। बँक आतां फाटले दिसा म्हणटा तो आमचे एम्प्लॉई न्हू पूण जे प्रमाणे म्हायती मेळ्ळ्या फाटली खूब तेंपा साकून ते बँकेक आसताले आनी ते तेंचे हो वेव्हार पळयताले। कोण म्हणटा रिकवरी करताले कोण म्हणटा FD करताले अशी गोश्टी मुखार येता आनी फाटले दिसा हो जो इश्यू जो कुडचड्यार घडला ते खंय तरी गोमंतक टीव्हीन लोकां मुखार हाडलेलें आनी आयज सगळ्यांक प्रश्न पडला हे 1.5 कोटी सुमार जे पयशे आसा ते केले कितें हेजेर पुलिसांनी शोध केला तशेंच भेडिया खंय तरी हेजे क्लू मेळटा तेजे थ्रू खंय तरी हें कळोन येयला की हे खंय जे पयशे घेतले जे पयशे तेणी यूज केल्या ते मोस्टली केल्या जे इंट्रस्टार दिवपा ते मागीर खंयचीय जावं ते बिल्डर जावं ना आनी कोण जावं जेंकां पयशाची गरज आसा लाखांनी गरज आसा तांकां इंट्रस्टान दिवप गोश्टीक प्रश्न येयला की हे गोश्टीक
कोण जबाबदार? तन्वी वस्त जबाबदार काय सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया? कित्याक हेजो बापूय आसा तो क्रायमाचो बापूय आसा, ती बँक आसा. जे बँके बसून ह्यो गोश्टी घडटात जाल्यार इतलीं वर्सां इतली दीस कित्याक कळना? ह्यो गोश्टी सगळे लोक क्वेशन करतात. कडक खंय तरी कायदो करपाची गरज आसा. हांव गोमंतक टीव्ही खातीर कुडचडेंच्यान क्रिस्तानंद. सरकारी नोकरी दिवपाच्या हायस्ताकून 1,10,35,00,000ची तोपी घाल्ल्या प्रकरणात पणजे सत्र न्यायालयान दीपश्री सावंत हिका 3 दिसांची पुलीस पंकणीची ख्यास्त फरमायल्या. मजगतीं ताणें न्यायालयात जामिना खातीर अर्ज केला. ह्या जामीन अर्जाचेर सोमारा सुनावणी जातली. लेखा खात्यात नोकरी दिता म्हणून एका पणजेच्या दादल्याक दीपश्रीन 10,35,00,000ची तोपी घाल्ली. संबंधितान तिचे आड कागाळ केले उपरांत पणजे पुलिशेन तिका अटक केल्ली. कॅश फॉर जॉब प्रकरणात काल दीपश्री सावंताक परत एकदा पणजे पुलीस स्टेशनार अरेस्ट केली. अर्जुन देसाय म्हणून हो एक भुरगो तेजे कडल्यान तेणे 10 लाख 10.5 लाख सुमार पयशाची रक्कम घेतलेली आनी तेका गव्हर्मेंट जॉब दिता अशें सांगलेलें. पूण जेन्ना तेका गव्हर्मेंट जॉब मेळना तेन्ना तेणे पयशे आपले परत मागले आनी पयशेय परत मेळना म्हणून तेणे पणजे पुलीस स्टेशनार तेणी केस केली. मागीर तिका आयज सकाळीं पणजे GMFC कोर्टान तिका हजेरी केली. मागीर थंय तिका हजर करून तिका आतां 3 दिसांची पुलीस कस्टडी GMFC कोर्टान दिल्ली आसा. तर तिजी फुडली जी सुनावणी आसा ती सोमराक GMFC कोर्टान जावपाची आसा. आनीक हें जें प्रकरण आसा ह्या प्रकरणान आतां कॅश फॉर जॉबाचें प्रकरण जे गोंयान आतां चालूच आसा तितून भितर आजून कितली खोलायेन हें प्रकरण वयता तेचेर सगळे गोंयकारांचे तशेंच आमचे सगळ्यांचे लक्ष आसा. गोमंतक TV खातीर पणजेसून गौरेश गांवकर. नेत्रावळी अभयारण्याच्या रान अधिकाऱ्यांनी सांगेच्या 3 रहिवाशांकडसून बेकायदेशीर पिस्तूल आणि काडसूल जप्त केली. नोव्हेंबर 23 ते 25 ह्या दिसांनी RFO देवीदास वेळीप हांणी साळावली गांवांत धाड घाल्ली. ह्या धाडीत अच्युत व्यंकटेश नायक, रघुनाथ प्रकाश देवळी आणि शंकर भिकू नायक हांचे कडेन बेकायदेशीर पिस्तूल आणि काडतुसां सापडिल्ली. देखून ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास चालू आसा. सांगे नेत्रावळी वायल्ड लायफ सँच्युरी खंय तरी रेंज फॉरेस्टान छापो घालून जे इल्लिगल प्रमाण जी घरांक बंदुकां आनी कारतूस दवरले हेचेर कारवाय केल्ली आसा आनी हेतून 2 जाण अटक केल्ले आसा. हेतून कारवाय करतना देवीदास वेळीप जो रेंज फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचो ऑफिसर आसा तेणी सर्वे नंबर 16 वालपिणी सर्वे नंबर 16 साळावली वालकिणी नंबर गांव 3 नंबर ह्या गांवांत 2 जाणांक अरेस्ट केल्ले आसा. तेंचें नांव व्यंकटेश नायक आनी रघुनाथ देवळी. त्यांचे घरांक सिंगल बॅरल आनी कारतूस सापडले. तशेंच आनीक भिकू नायक म्हणटा तेजे घरांक कारतूस सापडले आनी तेंचेर खंय तरी कारवाई केल्ली केल्या अशें डिपार्टमेंटा कडल्यान म्हायती मेळ्ळ्या. हांव सांगे साकून गोमंतक TV खातीर क्रिस्तानंद पेडणेकर. सगळ्या शिक्षणीक संस्थांनी खासगी उद्देगांनी तशेंच सरकारी कार्यालयांनी लैंगिक छळ जावचो न्हय म्हणून पॉश कायद्या खाला समिती स्थापन करप सक्तीचे आशिल्ल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगला. रोखडेच हे विशींची परिपत्रक जारी करतले अशें मुख्यमंत्री उलयलो. बायलांचेर जावपी अत्याचारा विशीं मडगांवां गोंय राज्य महिला आयोगा वतीन कार्यावळ आयोजीत केल्ली. त्या वेळार मुख्यमंत्री उलयताले. तशें पळोवंक वचत जाल्यार 100% लिटरेट स्टेट आनी 100% लिटरेट स्टेट असल्या कारणान आमच्याकडे सगळ्या गोष्टींचो अवेअरनेस हो खूप मोठ्या प्रमाणात आसा. आयच्या ज्या अवेअरनेसा खातीर आमी म्हणटा की पॉश एक्ट ह्या अवेअरनेसा खातीर आमी हांगासर सगळीं जाणां जमल्या. इट इज अ कमिटमेंट टू सेफ वर्क प्लेस. आमी सगळ्यात पयली पळयता की आमी सेफ वर्क प्लेस ज्या ज्या जाग्याचेर पॉश एक्ट 2013च्या उपरांत की इंटरनल कमिटी पयली इंटरनल कंप्लेन कमिटी आशिल्ली त्या परत इंटरनल कमिटी काडपाचो सगळ्याक कंपल्सरी जालें. बट बरेचशे फावटी एखादो इन्सिडंट जाल्या उपरांत अरे आमची इंटरनल कमिटी नाच हांगातल्यान सुरवात जाता. मागीर इंटरनल कमिटी काड आनी ताच्या उपरांत ती इन्क्वायरी करप आनी हें सगळें सुरू जाता. हांवें तर म्हणलें की आमच्या स्टेट वुमन्स कमिशनान हेजो अवेअरनेस सुरवात केला. पण हांव आतां बसता विचारतालो म्हणजे कलेक्टरा कडेन चवकशी केली की थोड्या ऑफिसांनी अजूनय ना आमी एक्सेप्ट करपाक जाय. म्हाजें म्हणणें आसा की हांवें आतांच म्हणजे बसता थंयच्यान भायर येता आसतनाच CSराक फोन केलो आनी 100% सर्क्युलर इश्यू कर. एक सुद्दां गव्हर्मेंटाचें ऑफिस इन्क्लुडींग द एडेड स्कूल हें ऑफिस उरपाक जायना की ज्या स्कुलांत इंटरनल कमिटी ना अशें ऑफिस उरूंक जायना. कारण एडेड स्कूल इज ऑल्सो कमिंग अंडर द गव्हर्मेंट इवन दो आमचे जर म्हणल्यार आय जस्ट सी
म्हणजे लेबर रूल्स आणि बाकीचे पळोवन इवन प्रायव्हेट इंडस्ट्रीज आणि प्रायव्हेट फॅक्टरीज हातूंत सुद्धा इंटरनल कमिटी कंपल्सरी आसपाक जाय. सो एज विजयाताई राळकर चेअरपर्सनांनी सांगल्या त्या प्रमाणे गोंयांत 100% गव्हर्नमेंट आणि प्रायव्हेट ऑफिसांनी ऍटलिस्ट स्टार्ट विथ अ कमिटी फर्स्ट. मागीर कोण कितली कंप्लेन कितें ही मागीरची गजाल, पण 100% ऑफिसांनी फुडल्या 1.5 ते 2 म्हयन्या भितर आमी कमिटी करून घेवन त्यो कमिटी कन्सर्न म्हणजे आमकां कलेक्टराक इन्फॉर्म करपाक जाय, तेंच्यांनी कमिटीज ज्यो आसा ह्यो निदान आपल्यो कमिटी तयार करून तेंच्यांनी कलेक्टराक त्यो धाडच्यो. हाच्या खातीर आमच्या म्हणजे हांव जे सर्क्युलर इश्यू करपाक जाय इदर फ्रॉम द वुमन अँड चायल्ड अदरवायज फ्रॉम आवर एडमिनिस्ट्रेशन्स ते हांव जाता तितके बेगीन इश्यू करपाक लायता. गव्हर्नमेंटाचे तर एकूय डिपार्टमेंट उरचें ना, तितून 100% हे इंटरनल कमिटीज आसतल्यो. वेळसावन डबल ट्रॅकिंगाचो प्रश्न एका म्हयन्यात सुटावो करतले अशें पर्यावरण मंत्री आलेख सिकेर हांणी सांगला. संबंधीत अधिकाऱ्यां वांगडा बसका घेवन सगळ्या मुद्द्यांचेर आपणे चर्चा केल्ल्याचें मंत्र्यान सांगलें. वेळसावन डबल ट्रॅकिंगाचो प्रश्न एका म्हयन्यात सुटावो करतले अशें पर्यावरण मंत्री आलेख सिक्वेरान सांगलें. लोकांच्या मनात उप्राशिल्लो भंय आनी चिंता लक्षांत घेवन मुख्यमंत्र्यान हो विशय सुटावो करपाक सांगिल्ल्याचें मंत्री आलेख सिक्वेरान सांगलें. वेळसावन डबल ट्रॅकिंग संदर्भात संबंधीत अधिकाऱ्यां वांगडा बसका घेवन सगळ्या मुद्द्यांचेर चर्चा केल्ल्याचें मंत्र्यान सांगलें. Regarding the laying of the, what do I say, double track at the Welsav area, there has been expressions of anxiety, grievances of people that we have come across in the newspapers. So the Honorable Chief Minister has asked me to see how best we can resolve the issue. So today I have sat with the concerned officers and I have studied the matter. I don't think there is a major issue. I believe it can be resolved within the next maximum 30 days. There's been certain process that has to be followed, which was not really followed, or there's been a delay in that. So, for example, mutation was just done few days in the name of South Western Railways. Now the next process is to get the updation of the survey plans, which in turn would mean partition the land acquired by them and the land that is remaining of the existing owners. So once that is done, then I think it will be clear. You know what is acquired, you know what is demarcated, what has been acquired by them, and what is the balance area available. I believe demarcation will be done maximum within 1 month. It is tentatively fixed for 20th December and could continue to 21st December. But I can assure that on 20th we will do the demarcation. Plus clarity, once again as I said, there will be clarity on what you own and what South Western Railways own. कॅश फॉर जॉब प्रकरणात आम आदमी पक्षान शुक्रारा नावेली वाठारात निषेध केलो. ह्या प्रकरणांचेर खर कारवाय करची अशी मागणी राज्यपालाक केल्ली, मात राज्यपालान हाचेर कारवाय केली ना. देखून आमी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींक जॉब स्कॅमा विशीं पत्र धाडलां. आमकां पुलिसांचेर मात्तूय विश्वास ना, ते फक्त सरकारा खातीर वावुरतात अशें नावेलचो आमदार वेंझी विएगस उलयलो. असल्या प्रकरणा विशीं तरणाट्यां मदीं जागृताय जावची म्हणून आमी कॉलेजी सामकार हो निषेध करतात. अशीच जागृताय दर एका महाविद्यालया सामकार जावपाक जाय अशें आमदार वेंझी उलयलो. आज जे भाशेन आम गव्हर्नरा बरें जेन्ना गेल्ले की गोंयची जनतेक हे सरकारा निवडून हाडून त्याच सरकाराक पयशे दिवन सिरीज घेवपा पडटा. आनी हे सरकाराक मनीस आनी हेंगेले कार्यकर्ता मुखार आसून कार्यकर्त्यांगेले भुरग्यां कडेन आज पयशे घेवन सिरीज दिताय. हे आम गव्हर्नरा वचोन सांगलोले आनी गव्हर्नरा वचोन एक्सप्लेन केलोले आनी तेका सांगलो तूं एक्शन घे. तेगे एक्शन चोयना जाल्यार तो कांय कोन्ना म्हणटरी आमकाडे आनी सगळे ऑपोजिशन जे MLA आसले आम सगळे एकठांय जाले, युनायटेडली डिस्कशन केले नेक्स्ट स्टेप कितें करचें काय म्हूण. आम मागीर प्रायम मिनिस्टराक एक लेटर बरोवन गायली की बाबा हे शेस चलत म्हूण.
आनी पुलीस कितें उलयता कित्याक पुलीस आज सगळी सरकाराकूच एक सांबाळपाक भोंवता जावं ते डीजीपी जावं ते एसपी जावं उलयताय ते भाशेन हो सरकार तेंगेलो सारको गुलाम हे जाल्ल्या भाशेन हे कोता हे सगळे एवरी डे वाडोता कॅश फॉर जॉब फेक सर्टिफिकेट्यो हे सगळे बुरा हेस्त जालो आनी हे बुरा हेस्त जरी तरी आमी साल्वा करपा जाय जाल्यार आज प्रत्येक कॉलेजी जे भुरगीं कॉलेजी वयताय त्या भुरग्यांक कॉलेजी अवेअरनेस करपाची गरज आसा त्या भुरग्यां बरें वचोन तांकां विचारपाक गरज आसा की तूं आज इतली हजारांनी आनी लाखांनी भुरगीं सगळे गोंयच्या कॉलेजींनी शिकताय शिकपा एक पयस तुगेलो माय पाय जो आहा शिकपा पयस अरेंज कोता त्याच्या फाटल्यान शिकप जाल म्हणटरी 30-40 लाख तुमगे माय पाय कडेन आसतले आनी 30-40 लाख दिवपा जाय आनी 30-40 लाख दिवपा जाय जाल्यार असलो सरकार तुमकां जायो आनी दुसरे फाटीन चल जाल्यार आमगे दिल्ली जो सरकार आहा आमगे पंजाबा जो सरकार आहा तेमी जॉब्स दिलोय आनी तेमी इतली लाखांनी जॉब दिलोय एक जॉबा कोणे पयशे घेयल ना आज हे तोंडाचे पयशे कित्याक मारले आमी हे फकत दाखोवपाक दिस इज जस्ट टू शो पीपल एज ए जॉब स्कॅम हे चलता गोंयांत हे आतांच न्हू हे पयले पासून चलतालें पण आतां एक्सपोज जाल्लें आहा आनी गव्हर्मेंटाक सामको एक्सपोज केला कित्याक सगळे कोण आतां फाटीं धरल्या ते सगळे गव्हर्मेंटाक लिंक जाल्ले आहा सो डिमांड आहा पयलींच्यान आमचो सगळ्यांत डिमांड आसलो आतां हांकां इन्व्हेस्टिगेशन जावचें म्हणून पूण तें इन्व्हेस्टिगेशन जाता तें कळत उणें जाता ताका लागून आयज आमचे आम आदमी पार्टीच्या यूथ विंगान अवेरनेस करपाक मुवमेंट करपाक एक कॉलेजींनी भुरग्यांक अवेरनेस करपाक लागून हे मुवमेंट आयज चालू केल्लें आहा कित्याक तांकां कळपाक जाय कित्याक आमचे भुरगे जे शिकतात तांकां जॉब मेळपाक जाय पयशांनी न्हू पूण तेंचे क्वॉलिफिकेशना पण ते हार्डवर्क करता तेंचे मेरिटाचेर तांकां जॉब मेळपाक जाय म्हूण आमचो डिमांड आहा गोवा यूथ विंग आम आदमी पार्टी आनी आमचो नावेलीचो ब्लॉक आनी आमचो आमदार मेळोन आयज हो जॉब स्कॅम गव्हर्मेंटाचो गोवा गव्हर्मेंट बीजेपी गव्हर्मेंटाचो हो जॉब स्कॅम जाला हो एक अवेरनेस करपाक आयला हो निशेध करपाक आयला की ज्या भशेन हो जॉब स्कॅम चल्ला ज्या भशेन लोकांचो लूटमार चल्ला पयशांचो हो गव्हर्मेंटान बंद करचो गांवचे प्रश्न जाग्यार घालेना जाल्यार शिरगांवची माय सुरू करपाक आमचो विरोध आसतलो अशें थळावे सयत मये पंचायतीन स्पश्ट केला देखून वेदांता फाटोफाट आतां शिरगांवच्या साळगांवकार मायनिंग कंपनी सामकार विघ्न निर्माण जावपाची चिन्हां दिसपाक लागल्यात मये वायगिणी पंचायतीच्या सरपंच पदाची माळ कृष्णा चोडणकर हांच्या गळ्यात पडली शुक्रारा जाल्ले पंचायत मंडळाचे बसकेत कृष्णा चोडणकार बिनविरोध वेंचून आयले सीमा आरोंदेकर हिणें राजिनामो दिल्ल्यान मये वायगिणी पंचायतीच्या सरपंच पदाचो जागो रितो आशिल्लो नवीन सरपंच वेंचपा खातीर शुक्रारा पंचायत मंडळाची बसका जाली ह्या बसकेक 11तले 10 पंच वांगडी हजर आशिल्ले सरपंच पदा खातीर कृष्णा चोडणकर हांचो एकल्याचोच अर्ज आयिल्ल्यान ते बिनविरोध वेंचून आयले सरपंच पदाचेर निवड जाल्ल्यान कृष्णा चोडणकर हाणें आमदार प्रेमेंद्र शेट आनी मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे उपकार आटयले आमदार श्री प्रेमेंद्र शेट यांच्या मार्गदर्शनान आणि त्यांच्या सहकार्यान हांव ह्या खुर्चेर बसलेलो तशेंच हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या सीएमाचे डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी आमचे पार्टीचे भारतीय जनता पार्टीचे ज्यांच्या मार्गदर्शनाचेरूच आमी फुडें चलता आनी चलत आसा आनी ह्या हेचेर हांव सगळ्यांक तुमकां सांगूंक सोदता की जी कामां चालू आसली आमची पयलीं पासून जेन्ना हांव सरपंच बसलो सुरवात जाल्ली ती कामां सगळी सुरळीत जातली आनी खंयचीच कामां बंद उरची ना आनी तशीच नवे कामांची सुरवात आमी करतले आनी सगळ्यांच्या सहकार्यान सगळ्यांक वांगडा घेवनूच हांव कामां सुरू करतलो मयेच्यान तुकाराम सावंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही म्हापशा साकून शिवोली वचपी बशीच्या ड्रायव्हराक पुलिसांनी ताब्यात घेतला प्रवाशांक भरून बस ड्रायव्हर सोऱ्याच्या नशेत बस चलयतालो अशी कागाळ एका प्रवाशान म्हापशा पुलिशेंत केल्ली उपरांत पुलिशेन ही कारवाय केली सोऱ्याच्या गुळयेत बस चलयत लोकांचो जीव धोक्यात घालतात अशा व्यक्तींचेर सरकारान कडक कारवाय करची म्हणून प्रवाशान मागणी केल्या हांव आयज म्हापशा हिंगा बस स्टँडाचेर आहलो आनी एक गुरू म्हणून तें नांव यशवंत ट्रॅवल्साचे बशीचें नांव सो तेणेन आयज बस लायतना रॉंग लायल्ली सामकी कितें एक जाग्याचेर नासली ती बस सो हांव भितर गेलो आनी ताका सांगलें बाबू ती बस सामकी रावना तेणें म्हाका 2-3 फावटी टायम घेतलो सो
हांवें ताका पयलें तेजे आख्खें फोनूच कळलो तो टायट आहा म्हणून आनी लोकूय म्हणलो की सगळें टायट आहा म्हणून ते. सो हांवें मागीर पुलिशेक फोन केलो म्हापशानूच आनी की हें जाला बी म्हणून की तो पियाला बियला आनी तेणें सांगलें तुका पुलीस धाडटा म्हणून आनी ताका लँडमार्का कडेन धरलो आनी विचारलें की बाबा तूं पियाला आनी तें हांवें ना पयलीं हांवें ना मागीर ताका धरून गेलो पुलीस स्टेशनार आनी ताका हांवें रिटर्न आतां कंप्लेन दिला की तो पियालो बियलो म्हणून पियाचा यशवंत आहलो फूल टायट आहलो. फूल टायट ओके म्हणजे सारको कंट्रोल जायनासलें. कंट्रोल जायना तशें चलोंक जायनासलें सामकें. इतलें. तो बस चलयतालो आनी पॅसेंजर आख्खी फूल आहली बस. फूल बस आहली. फूल बस आहली आनी लोकांचो मालूय आहलो. ओके. सगळे जाणां ओडोवपाक जाता आमकां एक फावट. म्हणजे फूल ड्रंक एंड ड्रायव्ह. फूल ड्रंक आनी तेचेर ते युनिफॉर्म आसून घालूंक नासलें आनी तो पुलिशेक सांगता की आपूण पयशे दिवन हें करया म्हणून आमी. अच्छा कितें सांगूंक सोदता ह्या हेचेर? हांव सांगूंक सोदता की गोवोरमेंटान बेगीन बेगीन बरें एक्शन घेवचें कित्याक आमी व्हडले लोक आसा जाल्यार आमचो एक्सिडंट जावंक शकता. म्हापशेंच्या शिवोली वचपी प्रायवेट पॅसेंजर बस आसा त्या बशीचो जो ड्रायव्हर आसा हाका म्हापसा पुलिसांनी ड्रिंक अँड ड्रायव्ह ह्या गुन्ह्या खाला ताचेर गुन्हो नोंद करून त्या ड्रायव्हराक आपल्या ताब्यात घेतिल्ले आसा. जेन्ना आमी घटनास्थळी पावले आनी जे पॅसेंजर आसा थंयच्या पॅसेंजराक जेन्ना विचारले तेन्ना आमकां अशें कळ्ळें की जो ह्या म्हापशेच्यान शिवोली वचपी जी प्रायवेट पॅसेंजर बस आसा ताचो जो ड्रायव्हर आसा तो सोऱ्याच्या नशेंत आशिल्लो. जेन्ना एक पॅसेंजर जेन्ना बसीन चडलो ताका दिसलें की जी बस आसा ती खंय तरी इनप्रॉपर म्हणजे वांकडी खंय तरी अशी लायिल्ली ज्या जाग्याचेर लावपाक जाय बस स्टँडाचेर ती तशी त्या जाग्याचेर लाविल्ली नासली. आनी जेन्ना त्या भुरग्यान त्या पॅसेंजरान त्या ड्रायव्हराक विचारलें तेन्ना ह्या दोगां मदीं खंय तरी वाद जालो. त्या ड्रायव्हरान त्या भुरग्याक खंय तरी वायट उतरां जी आसा ती घातली आनी तेन्ना ह्या घटने नंतर जेन्ना बस स्टँडा वयल्यान म्हापसा धुळेरांतल्यान शिवोले वाटेक वयताली तेन्ना त्या पॅसेंजरान 100 डायल करून पुलिसांक आपयले. धुलेर लँडमार्क जो रस्तो शिवोले वाटेक वयता थंयसर म्हापसा पुलिसांनी त्या बसकाराक आडयले आनी तेजे आल्कोहॉल टेस्ट केले तेन्ना तो अशें दिसून येयलो की तो सोऱ्याच्या नशेन आशिल्लो. म्हापसा पुलिसांनी ह्या ड्रायव्हराचेर सध्या कंप्लेन केल्ली आसा आनी तेचेर गुन्होय नोंद करून ताका सध्या म्हापसा पुलिसान ताका ताब्यात घेवन बसयल्ले आसा आनी फुडली जी इन्व्हेस्टिगेशन आसा ते म्हापसा पुलीस करीत आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोटी. तिवचल पालिका मंडळाची शुक्रारा जाल्ली बसका थकबाकीच्या विशयावयल्यान तापली. सरकारी कार्यालयांचे भाडे तशेंच दुकानां आनी घरपट्टी मेळून सुमार 6 कोटी रुपयांची थकबाकी आसा. हे थकबाकीची वसुली खंय पावली असो प्रश्न बसकेत उपस्थित जालो. स्वच्छता, कामगार आनी हेर कांय विशय लेगीत चर्चेत आयले. दिवचल पालिका मंडळाचे बसकेक थकबाकी आनी स्वच्छता कामगारांच्या विशयाचेर गरमागरम चर्चा जाली. कर म्हूण थकबाकी वसूल करपाची मोहीम खंय पावली, अजून वसुली कित्याक जायना असो प्रश्न नगरसेवक सुदन गोवेकर हांणी उपस्थित केलो. स्वच्छता कामगार जाल्यार जाग्यारूच नसता असो आरोप कांय नगरसेवकांनी केलो. ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट दितना नगरसेवकान विश्वासान घेयात अशी मागणी बसकेक जाली. ह्या वेळार नगराध्यक्ष कुंदन फळारी, मुख्य अधिकारी सचिन देसाय आनी हेर नगरसेवक हजर आशिल्ले. 4 कोटी सुमार रेव्हेन्यू बाकी आसा हो आमचो हाऊस होल्ड आनी कितें आसा हाऊस टॅक्स आनी कितें आनी दुसरे 2 कोटी सुमार अशी गव्हर्मेंट ऑफिस आनी कितें कितें आसा. टोटल 6 कोटी रिकवरी आहा. म्हाजे कावन्सिला कडेन आनी चेअरपर्सना कडेन आनी सीओ कडेन इतकेच म्हणणें आसा की 6 कोटी जेन्ना आउटस्टँडींग रिकवरी उरता तेन्ना ती रिकवरी जावपाक जाय. कित्याक जावपाक जाय जाल्यार तशें म्युन्सिपालिटीचें पोजिशन स्ट्रॉंग जातलें म्हणून. ताकाच लागून हांव परत झगडटा. तांकां सांगलां हांवें तुमी वेवस्थीत मॅनेजमेंट करा. कितें म्हणून एक टीम काडा, टीम वर्क करा. इंडिविज्युअल हांव सीओन आतां जबाबदारी घेतल्या की आपण गव्हर्मेंट जी लेवलार कितें कितें उरलां पळय तें आपण सगळें करप चालू आसा आनी सीओ इज अ गुड वर्किंग. हांवें जे म्हाज्या हितून पळयलां तें म्हळ्यार सीओजीन आपले बरे डिसिजनां घेतलेले आसा आनी बरे तेणी गव्हर्मेंट रिकवरी हें केलें आनी तो स्वता इनिशिएटीव घेता प्रत्येक गोष्टी. तशेंच म्हाका अशें दिसता की हांवें तरी पर्सनली हें केलां ताका सराक सर तुमी ही गव्हर्मेंट रिकवरी आसा ती तुमी करा आनी ती इंडिविज्युअल आनी कितें आसा पळय तो म्युन्सिपल स्टाफ घालून एकदा रिकवरी हाडा ती. कित्याक लोक अशें हें आसा की रिकवरी आमची अशी उरल्या की लोकांक खबर नासता, थोड्यांक खबर आसून सुद्दां भरिना. तेन्ना जर रिकवरी मेळत जाल्यार आमचें काम सुरळीत जातलें. आमकां स्टाफाचो कांय प्रॉब्लेम जावचो ना. आनी दुसरें म्हणजे जे आमचे स्टाफ वयता तांकां पेमेंट आसता, तांकां बाकीची सगळें आसता. ते जर तांकां जर ते दितलो जाल्यार ती रिकवरी इम्पॉर्टंट आसा.
अशें हांवें सरा कडेन आनी कावन्सिला कडेन रिक्वेस्ट केला की करचें म्हणून. मेजर म्हणजे आशिल्ले ते रेव्हेन्यू खुबशे आउटस्टँडींग आसा ताज्या बद्दल कितें डिसिजन मेळ्ळें? नमस्कार. आम्ही डिसिजन घेतला म्हणजे 2 टिमी करून प्रत्येक घरांनी बीन वचून ते कलेक्शन कितें उरलां ते कलेक्ट करचे म्हणून डिसिजन जाला. म्हणजे आमी ऑफिसरांक भायर काडून सोदता आनी हें करचें घरांनी वचून कितें कोणें दिवंक ना कितें आहा तेंचें कलेक्शन करचें. मेजर खंयचे आउटस्टँडींग आसा अशें? मेजर म्हणजे आता खूबशे आसा पूण चडशे आमचे गव्हर्मेंटाची ऑफिसां आहा तेंचे कडसून आसा. केन्ना पर्यंत अशें करतले तुमी? चालू आसा, फॉलोअप चालू आसा, जातले बेगीतल्या बेगीन. आनी दुसरे खंयचे आयले विशय? आनी मागीर ते आमचे JCBचो विशय जालो. मागीर शेडेड मशीन आसा पळय ते म्हणजे चुट्टां कितें कितें आहा ते बारीक जावन पिठो जावन येता तेजेर बीन डिस्कशन घेवचें बीन म्हणून जालें. आनी CCTV कॅमेराचे आयले ताजे बद्दल? थोडी लोकेशनां थोडे कडेन जाय, एक्स्ट्रा जाय. PIचो फोन येयल्लो की 1-2-3 कडेन तेंकांय घालूंक जाय आनी कावन्सिलरानूय लोकेशनां दिल्या की अमके प्लेसीर घालचें म्हणून. ते आमी फुडें धाडटले. म्हाका म्हणटा जे आतां आउटस्टँडींग आसा येवपाचें न्ही ते समज बेगीतल्या बेगीन जावन जाल्यार मुन्सिपाल्टीक कितें इफेक्ट जातलो ताजे बद्दल? मुन्सिपाल्टीचो रेव्हेन्यू जावपाक जाय. येस, आनी तेजे बद्दल तुमी आतां फॉर्मा करतलेच? ओके. तुकाराम सावंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. सुबह से इतने बच्चों को कंग्रेचुलेशंस टाइप कर चुका हूं. किसी की बेस्ट कंपनी में प्लेसमेंट हो गई, किसी को बेस्ट स्कॉलरशिप मिल गई, तो किसी को बेस्ट फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन. पारोल यूनिवर्सिटी जब से NAC A++ हुई है, स्टुडंट्स की तो निकल पड़ी है. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरतात.